एप्रिल 2017 ते जानेर 2018 मेरेन फायर ब्रिगेडीन 5896 फायर आणि इमर्जन्सीचे प्रसंग हाताळल्यात. 117 जाणांचे जीव वाचयल्यात जाल्यार सुमार 29 कोटींची प्रॉपर्टी साल्वार केल्या. शेनवारा पणजे फायर आणि इमर्जन्सी संचालनालयाचो 30वो वर्सुकी इन्स्पेक्शन डे परेड जालो. ह्या वेळार खात्यांतर्गत घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनांची इनामां वाटली. During the period from April 2017 till January 2018, the department has attended 5,896 fire and emergency incidents, saving 117 human lives and 549 animal lives. And property worth 28.87 crore have been salvaged to the timely action of the firefighting personnel. The department has been pursuing with the government to fill up the vacancies of various sanctioned posts of the department and also creation of additional posts for providing promotional avenues to its officers. The government has now taken our proposal under the high-level empowered committee and the department is awaiting approval of the government for filling up these posts. या वेळार गोयचो मुखेल सचिव धर्मेंद्र शर्मान फायर ब्रिगेडीच्या कामाची तोखणाय केली. Whether it's a question of the first major motor of growth being tourism. So whenever a tourist arrives in Goa, the competence of the safety, health, fire, police and other services quietly and very strongly underwrites the strength of a tourist destination. Similarly, when we invite investments, when we invite entrepreneurs to expand economic activities, once again our capacity to deal with potential contingencies becomes very crucial. So all in all, it's been an excellent year of performance and achievement for the Goa Fire Force, for which I congratulate all the men and officers and the Director of Fire Services for excellent leadership. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. आता पळोवया गोंयच्या हेर कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. उसगांवां भलायकी खात्याचो मेगा मेडिकल कॅम्प जालो. कॅम्प कित्याक थरयले आनी कित्याक आमी हे कॅम्प आयोजीत करता तुमकां खबर आसतली की केन्ना केन्ना लोकांक हॉस्पिटलान वचपाक केन्ना केन्ना भंय दिसता, केन्ना केन्ना लोक हॉस्पिटलान पावना आनी म्हणूनच आमी कितें थरयलें की आमी बेश्टे घोशणा आनी भाशणाच्या माध्यमांतल्यान काम करचें ना, पूण आरोग्य सेवा म्हणटा हे लोकांच्या दारार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा. आनी आमी बेश्टे वयले वयर कॅम्प करिना. आयज कॅम्प केले आनी दुसरे दीस विसरले म्हणून तशें आमची योजना ना. आनी आयज आमी थरयल्लें आसा की हे कॅम्प जेन्ना जाता, जेन्ना रेफर करता, डॉक्टर तुमकां तपासता, डॉक्टर महिलांक तपासता, आमच्या लोकांक जे कितें कितें दुयेंस आसता ते चॅक करता, तांकां मागीर एक वेगळो तरेचो पेपर दिलो वयता, एक ग्रीन कलरची एक स्लीप दिले वयता, ज्या माध्यमांतल्यान तुमी जर गोवा मेडिकल कॉलेजान गेले ट्रिटमेंट घेवपाक तुमकां प्रायोरिटीची ट्रिटमेंट गावतली. असो हो आतां आमचो चवथो कॅम्प. हाचे पयलीं 3 कॅम्प ऑलरेडी आमचे जाले. आमकां एकदम बरो प्रतिसाद मेळ्ळा सगळ्या गांवकारां कडल्यान. ह्याय कॅम्पाक आज आमकां 1000 ते 1200 लोक एक्सपेक्टेड आसात ह्या कॅम्पाचो फायदो घेतलो म्हणून. मडगांवां हे फावट एकूच शिगमो जातलो. विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामतीन फुडाकार घेतला. मडगांव शिगमोत्सव समितीन जाहीर केलें. समितीच्या तर्फे हें अनावन्स करून म्हाका खूब खुशी जाता, आनंद जाता की ह्या फावट आमी सगळे एकठांय येवन सगळे एकवटान हो शिगमो सेलिब्रेट करता. आनी हे एकट्यान येवन शिगमो सेलिब्रेट करपाचें क्रेडीट आमी आमचो हॉनरेबल मिनिस्टर आनी आमचो फातोर्डेचो आमदार श्री विजय सरदेसाय हाका दिता. कित्याक तेणी इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांक एकट्यान हाडून हो जो शिगमो आसा पळय तो सगळ्यांक युनायटेडली फॉरवर्ड म्हणटा पळय एकवटान मुखार व्हरपाचो
प्रयत्न केलो. वर्सान वर्स ज्या शिगम्याक वळण येता ते वळण येवची न्ही. दोगूय आमदारां मदीं कन्सेन्सस जालें आनीक अशें डिसिजन जालें की शिगमो ह्या वर्सा एकवटान सगळ्यांनी करचें. राणा खात्याचे मस्तीन चिंचणी पंचायतीन बर्ड अवेअरनेस प्रोग्राम घडोवन हाडलो. एक्चुअली आमचो एक GBC असोसिएशन एक प्रोग्राम करपाचे अवेअरनेसाचो आयडिया आशिल्ले की हांगासर बर्ड्स खूब येता म्हणून. म्हणटकूच आयडिया आमी विलेज पंचायत चिंचणीन सरपंचांक सांगली. मागीर तेंच्यांनी बरो इनिशिएटीव घेवन एक बरो प्रोग्राम करपाचो म्हणून आमकां कळयलें. हालींच आमी कितें केली, आख्खी लेक आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी यंगस्टर्सांनी आख्खी लेक साफ केल्या आनी लोक कचरो उडयता हांगा. दे कम टू पास देयर टायम इन द इवनिंग आनी बियर कॅन्स बी उडयता. आनी तुमी चोयला आसतलें वाटेर सगळे पोस्टर मारल्या म्हणजे अवेअर करपाक की गार्बेज उडयना जावपाक. This place is a unique because we have wetland as well as dryland birds coming over here. And throughout the year, this season, from month of December to April, dekho nega migratory bird asta. Is to create awareness among the locals and the other members of the village panchayat because this is one of the important wetland and it has lot of bird species. The migratory ones also. This program is organized by the forest department. We are supporting them and the panchayat has also supported them, which is a very unique program which we are doing almost for the first time. We have done with other panchayats, but this is very specific to a wetland habitat. Bureau report, Prudent. Give a break.